सर आयज तूं ऑल द वे कारवार आयिल्लो आहा आनी एक सुरभी रिहॅब सेंटर येयलो कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सुवात एक हांव मेंबर अल्कोहोलिक एनोनमस गोवा आनी आमचे गोवा जायते अल्कोहोलिक एनोनमसा ग्रूप आहाय. हांव कारवार येयला पळोवपाक तेंचो जो आज सुरभी तेंचो एक रिहॅब सेंटर आनी हो रिहॅब सेंटर हांवें आतां पळयलो ते भाशेन जायते आमचे गोंयचे भुरगे हिंगा आहाय जावं दादले जावं बायल आनी हांव पळयता ते भाशेन आमचे रिहॅब सेंटर गोंय आहा ते थोडे कॉस्टली न्हय, थोडे पळय एफोर्ड जायना कित्याक जेन्ना अल्कोहोलीक गराब्यान काबार जायन येता आनी ताका तरी रिहॅब करतलो तेन्ना खूब गोच्या त्रास जाता आनी ते कडेन तितलो एफोर्ड करपाक जायना देखून हांव तेमकां डायरेक्टराक मेळपा येयलो आनी पळयपाक कितली देखून किंमत आहा हिका आनी कशें वेवर आहा तो ताका लागून आमी गेले. आमी बरोबर आनीकूय आमचे मेंबर आहाय कन्सल्ट करपाचे हें पळोवपाक आमी गेलो आनी हांव पळयलो ते भाशेन म्हजो दुसरो टायमींग आहा पूण हिंगा जायते बरेपण म्हाका दिश्टी पडला. रिकवरी जायती आहाय आमचे गोंयच्या भुरग्यांक मेळ्ळा आनी म्हाका बरें दिसलें असलें आनी असलें हांव चिंततां आमचे गोंयय असले तरी कोणेय तरी कोणाको जाता तेणी असले रिहॅब सेंटर उगडले आनी तरी हे भाशेन फेसिलिटी दिली सो आमचे अल्कोहोलीक भावांक सफरींग अल्कोहोलीक आहा तांकां डिटॉक्स जावपाक जायतें बरें जालें. कितलेशे त्रास जाता ते अल्कोहोलिक्स आसता सिन्स यू आर वर्किंग फॉर अल्कोहोलिक एनोनिमस कितलेशे गोरेब्याक त्रास जाता आनी वाय इज दीस रिहॅब सो इम्पॉर्टंट? गोरेब्याक कितें जाता आतां एक हांव पिता सो सडनली सोडपाक म्हाका भरपूर डिफिकल्ट जाता तेन्ना आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी एडमीट जाता आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आमकां डिटॉक्स कोत्ताय डॉक्टर बेश्टे आनी मागीर कितें जाता थिंगा आमकां चड दीस दवरनाय एक 8 दीस दवरताय जरी चड दीस दवरल्यार 15 दीस जाता पूण आमकां अल्कोहोलीक एनोनिमस सांगत ते भाशेन आमकां आमचो सोरो क्लीन जावपाक आमकां टायम लागता 3 days. आफ्टर 3 days वेर गो आय गो फ्रॉम हियर हॉस्पिटलांतून भायर सोन हांव परत बारान वयचो खंय वयचो देखून ही एक आमकां प्लेस मेळटा डिटॉक्साक. हिंगा 3 म्हयने 2 म्हयने थोडे 40 days हिंगा दवरताय आनी तेन्ना म्हळ्यार आमकां सुसेग मेळटा क्लीन जावपाक आनी मागीर घरा येतकच आमी एक ग्रूप आहाय आमचे सगळे कडेन कारवार आहाय दुसरे कडेन आहाय गोंय आहाय गोंय सुमार 64 ग्रुप्स आहाय मागीर आमी एवरी वीक मिटींग अटेंड करताय आनी जस्ट टू रिमाइंड आय एम एन अल्कोहोलीक वन्स एन अल्कोहोलीक ऑलवेज एन अल्कोहोलीक आमचो स्लोगन दाखयता वन्स यू आर एडमिटेड दॅट यू आर एन अल्कोहोलीक सो यू टील द एंड ऑफ युअर लायफ यू आर एन अल्कोहोलीक. But I am sober for 36 years now and I am working for this fellowship to help my brothers and sisters. Sir, as a Goan and जायते गोंयकार लोक आयला, you think on International Day Against Abuse, you think that people should have private rehab centers in Goa? Of course, sir. कित्याक आमी म्हणला ते भाशेन गोंयांत तरी जायते लोक आहाय की हे भाशेन हेल्प करपाचे गव्हर्मेंटानूय तरी हे भाशेन गायले लो पयशे दिवन रिहॅब सो कित्याक आमकां 3 म्हयने रावपाकूय पडटा 3 म्हयने रावले जाल्यार सो आमच्यान विड्रॉवल जावपाक जाता सो ताका लागून हांव मागता रिक्वेस्ट करता इवन गोंयांत गेलो जाल्यार पासून की हेच भाशेन जे तेमी केलां ते भाशेन आमच्या गोंया हे भाशेन जावचें म्हणून म्हजो रिक्वेस्ट आहा. थँक्यू.